म्हणल्यार विघ्नेश कारापुरकार 29 वर्साचो आनी दुसरो श्रीकांत काणेकार 42 इयर्स, दोगूय रावपी मडगांवचे. आनी सेक्शन 9 वायल्ड लायफ कन्जर्वेशन एक्ट 1972 सेक्शन 9 प्रमाणे ही जी प्रॉपर्टी वायल्ड लायफ आसा तेजे हंटींग हे सेक्शन हंटींग बॅन आसा. सेक्शन 39 आसा. 39 सेक्शना प्रमाणे जी हत्तीचे टास्क आसा ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी, वायल्ड लायफ प्रॉपर्टी. आनी 40 आनी 42 तेज्या प्रमाणे एक सर्टिफिकेट जाय पडटा, ओनरशीप सर्टिफिकेट, जी ऑथरायज कन्सर्न ऑथॉरिटी दिता ती ना तेंचे कडेन. सेक्शन 51 ते पनिशेबल विथ 3 years इम्प्रिजनमेंट. ही 5 सेक्शनां लायलेली आसा. आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयलें की IDC वेर्नान कोण 2 भुरगे हत्तीचे 2 दात घेवन येवपाचे आसा म्हणून विकपाक, एलिफंट टस्क. त्यानंतर आमी टीम रेडी करून ते येयले, ते मारुती गाडी घेवन येयले, तांकां धरले आनी गाडयेची सर्च घेतल्या नंतर आमकां 2 एलिफंट टास्क मेळ्ळे. ते मेळ्ळ्या नंतर आमी तांकां विचारलें, तुजें हें पोजेशन आसपाक तुजे कडेन, ओनरशीप आसपाक ह्या टास्काची तुजे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा काय म्हणून. जाल्यार तेंचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना. वायल्ड लायफ कन्जर्वेशन एक्टा प्रमाणे ताका एक सर्टिफिकेट लागता ओनरशिपाची, जी कन्सर्न ऑथॉरिटी दिता, ती कांय नाशिल्ली तेंचे कडेन. आनी तेज्या नंतर आमी ऑफेन्स रजिस्टर करून 2 भुरग्यांक अरेस्ट केल्या. आनी इन्वेस्टिगेशनान आनीकूय कळलेलें आसा, आनीक कोण कोण इन्वॉल्व आसा तांकां अरेस्ट करपाचो आनी तांकां सोदून काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. ह्या 2 टास्काची किंमत इंटरनॅशनल मार्केटान जवळ जवळ 20 लाख रुपया आसा. आनी हत्ती जो एलिफंट म्हणटा तो शेड्यूल 1 एनिमल इट इज प्रोहिबिटेड. हंटींग किंवा तेजे आनी तेजे जे पार्ट्स आसा तेजे कितें हें करप सुद्दां सगळें प्रोहिबिटेड आसा. आनी ही चड करून इंटर स्टेट गँग आसा. कर्नाटका सायडीक चडशे हत्ती बित्ती मारले वता आनी त्या खातीर ऑफेन्स रजिस्टर करून फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू केलां. दोगांची नांवां